मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सरुतारा अर्घा पाठवून कायल्या उतर तुझे ऐको जिनी आमची बोधलो जीवानं तुझ्या वाटो घेऊ ससांजीवी जोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सरुकारा अर्घा पाठो कायदा Prisati uja mogacha bono ani bhainino भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्याकाळाच्या 25व्या आयताराच्या ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं थोड्यो इगर्ज्यो आनीक उक्ती जावनात आनी थोड्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक आनीक मिसां वचूंक साध्य ना. तस जाल्यार सर्व भावार्थी लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. प्रते रितीन परगांवांत अमेरिकांत कॅनडांत युरोपांत गल्फांत तशेंच ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड आनी तशेंच भारताच्या इतर राज्यांनी मुंबई दिल्ली गुजरात तस जाल्यार राज्यांनी असलेल्या सर्व मंगळुरी उडपी कारवारी गोंयच्या सर्व भावार्थी लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागतल्या. कोरोना पिडे वरवीं आमी जायते कश्टां नश्टां वळख जाल्या. जायते जी कामां आमी होगडायिल्लीं आसात परगांवांत तीन विशेष कश्टांक आमचे भाव भयणी वळख जाल्लीं आसात. तांचे बसत विशेष करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. सांगात आसा भुरग्यां खातीर युवासणां खातीर सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंतां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना प्रति रितीन आमी तुमचे खातीर कोणाक इगर्जे वचूंक साध्य जावंक ना आनी आजुनूय घरां सासून हे माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान पळयतात. तुमचे खातीर विशेष करून आमी ही मांडावळ करतना तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता. ह्या संदर्भार आमी विशेष करून मागता आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी देवाक अर्गांसन भेटयता शेल्डन फाबियन मेंडोन्सा दोहा घातार ताचे इरेद्या बसत आमी विशेष करून मागया. तशेंच देवादीन क्लारा मेंडीस हेच्या आत्म्याक मिस्तिता रोजी मस्करेनास लंडन. देवादीन फ्रांसीस कोस्टा फर्नांडीस हाच्या मरणाचो 5 वर्सांचो उडास कडून मिस्तिता वेरोनिका फर्नांडीस आनी कुटाम कुमटा. अर्गांसन भेटयता अलेक्स डी अल्मेडा आनी कुटाम वासई मुंबई. देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डी अल्मेडाच्या आत्म्या बसत मिस्तिता अलेक्स डी अल्मेडा आनी कुटाम वासई मुंबई. देवादीन रमेश आर कदम हाच्या आत्म्या मिस्तिता हेलेन नोरोन आनी कुटाम मुंबई. देवादीन सेबास्टियन आनी लुसी सल्डनाच्या आत्म्याक मिस्तिता मार्गरेट गॉन्साल्वीस आनी कुटाम. आपल्या 63 वर्सांच्या जल्मदीस संदर्भी जोसेफ लुईस हाच्या जल्मदिसा संदर्भी देवा अर्गांसन भेटयता रिटा लुईस आनी कुटाम दुबई कतार. अर्गांसन भेटयता जोसेफ आनी रिटा लुईस दुबई. तांकां कोरोना पिडेतावन राखून वेल्ल्याक आनी बरी भलायकी दिवन सांबाळलेल्या पसूत देवा अर्गांसन ती भेटयतात. अर्गांसन भेटयतात जोसेफ आनी रिटा लुईस दुबई. ह्या प्रति रितीन ह्या वर्सा मेळिल्ल्या सर्व बेसांवा खातीर आशिर्वादां खातीर. देवादीन कामील सल्डानाच्या आत्म्या मीस भेटयता रॉल्वी सल्डाना. देवादीन शीला सल्डानाच्या आत्म्या मीस भेटयता रोशन सल्डाना.
देवादीन अपोलिन मॅनेजर्स याच्यात आम्ही स्थिता कॅर्डिन मॅनेजर्स पालघर मुंबई आपल्या कुटुंबाच्या सर्व कुटुंबाच्या संध्यानी मायामोगान जिवोवच्या परतून संबंध दोडतो करचे रेदान मीस भेटयता लीना दादार देवादीन एंट्री सिक्वेराच्या आत्म्या बसूत देवादीन मोबिल पिंटोच्या आत्म्या बसूत देवादीन तेरेजा सिक्वेराच्या आत्म्या बसूत देवादीन एलिझाबेथ पाऊलाच्या आत्म्या बसूत देवादीन जेरोम सिक्वेराच्या आत्म्या बसूत मीस भेटयता एलेन सिक्वेरा कर्कळ देवादीन अँटनी एलिझा मार्क आणि विक्टर डिसिल्वाच्या आत्म्या बसूत मीस भेटयता फ्लोरिन डिसिल्वा सिल्वा देवादीन जेकब आणि सिसिलिया आणि एडविन रोड्रिगेसच्या आत्म्या बसूत मीस भेटयता कॉर्नेल रोड्रिगेस शिरवा या सर्व बसूत मागया आम्हा सुमिस्तं बसूत मागया जे कोणा मागताना बसेला तांचो उडास काढून तांचे बसूत या मिसेच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो भुरग्यानो आयच्या देवस्तुतेंत आमी उदार जावंक जाय आनी हेरांच्या गरजांक पावोवंक जाय. थोडे पडे आमी उदार जाताना हेरांच्या दोळ्यांक तें तोपता पूण ताचें गुमान करिनासतना बरें करीत वचो जाय म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिता. असल्या संदेशा काल आमची जिवीत सरूंक सोमया आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया. गडी बोरदोळे दांपया आमच्या पदकाची दुखदरया नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समे तयार करया. समयान दिल्लें उतर दिसपडतें पाळिनासतना समयाक आमी दुखयलेलें आसा. ह्या पसून पश्चात्तापवया बोगसाण्या मोगोवन सांगात म्हणया. ओडदयेन सर्वेस पोरा आमचे तुझी काकूळ दाख ओडदयेन सर्वेस पोरा आमचे तुझी काकूळ दाख. आमकां दिसपडतें बरें करूंक जायतो अवकाश समयान दिल्लो. हो बरो अवकाश गळशी नासतना ताचो फायदो आमी जोडिनासतना हेरांक बरें करिनासतना आमी आमकांच फटयलेलें आसा सोमयाक फटयलेलें आसा. ह्या मुखांतर सोमयाक आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बोगसाण्या मागोवन म्हणया. ओडदयेन सर्वेस पोरा आमचे तुझी काकूळ दाख ओडदयेन सर्वेस पोरा आमचे तुझी काकूळ दाख. हेरांनी बरें करतना म्हाका पळोवंक जायनासतना हेरांनी केल्लें उदारपणो आमकां दोळ्यांक तुपल्या वेळार आमी जायते फावटी आड गेल्ले आसा वायट उलयल्ले आसा मोसर पावलेले आसा. ह्या मुखांतर देवाक आनी पेल्याक आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बोगसाण्या मागोवन म्हणया. ओडदयेन सर्वेस पोरा आमचे तुझी काकूळ दाख ओडदयेन सर्वेस पोरा आमचे तुझी काकूळ दाख. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार
करकता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसा आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रात्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एकडे बरदोळे दांपया सर चेहऱ्या खातीर गरजां खातीर विशेष करून आमी मागया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पवित्र समर्थेचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय तुज्या आजना पळोवन सासनाच्या जिविता पावोवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडू सर्वेस्पोरान ताजी दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर जितले मोळप प्रतवेतान वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आपणा खोलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस पोर लागीं सासा आपणा खोलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस पोर लागीं सासा दिसान दीस सर्वेस पोरा तुका दिन वाचता सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हड गाता सर्वेस पोर कितलो थोर आनी बंदीवान अगणी तुजी वडवी कोणाच्या नाटा पुंजा आपणा कोलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस पोर लागीं सासा सोमी दयाळ आनी काकुळदा सोस्ती कायनाने प्रिती मोगान बोरलोलो सोमेस्तां सरस्पोर कितलो बोरो सगळे आपले रस्ते थंय खनवळायन बोरलोलो आपणा कोलो मारतेल्या सोमेस्तां सर्वेस पोर लागीं सासा सर्वेस्पराच्यो वाटो
सगळ्योच नीतीवान सर आपल्या करण्यांनी तो दया आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पर लागी सासा आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस्पर लागी सासा आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस्पर लागी सासा सांब पावलून फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो जशे आदी तशे आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मरू क्रिस्ताक महिमा जातली ही पातेणी म्हाका सदांच आसा म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना निजाकी दोनी कुशींनी हांव अडसाता एक वाटेन हे जीवन संपोवंक आनी क्रिस्ता सांगात आसूंक हांव आशेता आनी हें कितलेंय चड बरें पूण दुसरे वाटेन हांवें वांसून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्तेक फावो जाल्ली जावं देवाचे उतार हें देवाचे वडुपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय तुझ्या पुताची उतरां जितान आयकून आमची काळजां उगड सर्वेस्परा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो भाग्यवान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूम्या त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली सर्गेंचे राज्य अशें म्हणयेत एकलोदनी आपल्या दुका मळ्यांत दिसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हण फांत्यार उठोन भायर सरून गेलो हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडले सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो आनी तुमकां फावो ती माजुरी हांव दितलो आनी ते कामाक गेले परत्यांनी दनपाराच्या चड उणें 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें शेगी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें कोणी आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली तो तांकां म्हणालो बरें तुमी म्हज्या दाका मळ्यान वचून कामाक लागा सांज जाली आनी मळ्या सोदनी आपल्या मकदमाक म्हणालो आळांका पळय आनी तांची मजुरी दी निमाण्यातून सुरू करून पयल्यान पर्यंत दिवन सुवस तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन सरलो उपरांत पयलें कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली आपणा चड मेळटलें म्हूण ताणीं चिंतलें पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें तो घेवन धनियाक पुरपुरोवन ते म्हणाले निमाणें कामाक आयलेल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां पूण आमी कर्कट्या वतांत पडून दिसभर घडल्यां जाल्यार आमकां दिली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली तवळ धनियान तांच्या मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें आळे इश्टा तुका हांवें कांयच अन्याय करूंक ना दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्ही आतां घे तुजी मजुरी आनी चल तुका दिल्ले तितलेच हांवें निमाण्या कामाक धरलेल्याक दिवची ती म्हजी खुशी म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता
अशें जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, अशी ओपार माते वच्या वांजेलांतली आमी आयकली जाल्यार ही ओपार एका कृशी कुटुंबांत प्रतिरितीन दिसपट्ट्या तांच्या कृशीच्या वावरांत केल्लो अनुभव उगडास हाडयता. पण हांगासर एकलो दाखा मळो, दाखा मळ्याचो धनी आसलो आनी वो दाखा मळ्याचो धनी हांगासर ताचें काम तो विशेश करून करूंक आशयतालो. जावंक पुरो दाखो कुणचो वेळ आसलो कोण ना, वा जावंक पुरो दाखा वालीक ती सवर्ण ती कशी करूंक आसलो वेळ जावंक पुरो. पूण कितें जावं तें काम बरान जावंक जाय आसलें आनी व्हडलो ताचो दाखा मेळो जाल्ल्यान जायत्या जाणांची गरज ताका आसली. पूण जाय पुरते वावराडी मेळनासतना कश्टोवच्या त्या संदर्भार पयलेंचे सकाळीं 7 वरांर वचून ताणें जाणांक एकठांय करून हाडयलो. तांकां 1 रुपयाची माजुरी दिता म्हूण ताणें बसयलें आनी उपरांत तांकां कामाक लायलें. तरी कामाक जण पावनांत काम विग्गी जायचे त्या दिश्टेन तो परतून 9 वरांर वेता आनी 9 वरां वचून थंयसर रिकामे उबे आसलेले थोडे जण ताका मेळटात. तुमी जाणांत आतां कोरोना येवच्या फुडें उत्तर कर्नाटकाचो लोक इसीन चड उणो जाला. नाजाल्यार पेड्डेसालांत तांची थोडीं खाटीं आसात. उडपीन जाल्यार सिटी बस स्टँडा लागीं थंयसर आसलेल्या खाट्या लागीं सकाळीं 7 वरांर तुमी गेले जाल्यार बरो थंयसर उत्तर कर्नाटकाचे लोक कामाक राखून आसतात. कोरें काडून मागीर पिकास काडून कोयत्यो काण घेवन आसतात. कोणी म्हणी आमकां कामाक आपयता कोण ना म्हूण. आनी जायतो कोणाक तांची गरज आसा लोक थंय वचून तांकां कामाक आपोवन व्हरतात. आनी खोडयाळांत जावं पुरो कुळूर जंक्शना लागीं, जावं पुरो कोट्टार चौकी जंक्शना लागीं, जावं पुरो मल्लिगट्टे आनी जावं पुरो अंपरगट्टे थंयसर जायतो लोक सकाळींचो एकठांय जाता आनी जायते कामाक जण जाय आसलेले मनीस थंयसर वेतात आनी पिकापार तांकां बसून कामाक आपोवन व्हरतात आनी काम जातच पाटी सोडटात. आनी असले वावर असले एक मंडावळ जेजूच्या कालारी आसली. थंयसर एक खाटें आसलें आनी त्या खाट्या लागीं लोक जर आसतालो कोणूय काम करूंक आशयतले. आनी अशें हो धनी परतून थंयसर गेलो 9 वरार आनी थोडे रिकामे उबे आसलेले तांकां व्हरून पाटी थंयसर तांकां तो म्हणालो म्हज्या मोळ्यांत जायतो वावर आसा देखून तुमची गरज आसा तुमी येतात गे म्हणालो. आनी ते येता म्हणाले. तांकां 1 रुपयाची मजुरी ताणें बसयली आपुरून गेलो. मागीर ही काम जायतें जावंक आसा. तुमी जाणांत सगळेचें काम पावस येवचो आसा जाल्यार तें लुवोचें, तें बांदीचें, तें बरें बांदीचें, ओवयचें, घरा हाडीचें, होळी करीचें, उपरांत कवडेर तें बडयचें, ताजे उपरांत भात आसकून दवरची. आनी पावस येवचो आसा जाल्यार तें एका दोगांनी करचें काम न्ही. मस्तू जाणां आसल्यार वेगळी काम जाता. तशेंच ह्या धनयाक ती गरज पडली जायजय देखून तो परतून 12 वरार सोदून गेलो आनी कोणूच कामाक आपयनातलेले थोडे थंयसर आनी कितें आसले. आनी तो तांकांय तो म्हणटा आजुनूय तुमी रिकामे उबे आसात गे, हे म्हज्या दाखा म्हळ्यांत वावर आसा करा म्हणून तो तांकां आपयता. तांकांय 1 रुपया तो बसयता. आनी उपरांत तो परतून 3 वरार येता, परतून सांजेर 5 वरार येता. 6 वरां म्हणसर तांणी काम केलें थंयसर. पळया म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो, थंयसर 3 वरार वेतानाय थंयसर कामाक जण आशिल्ले, 5 वरार वेतानाय थंयसर कामाक जण आशिल्ले. आनी सगळ्यांक तो आपल्या दाखा म्हळ्याक तो कामाक हाडटा. म्हळ्यार त्या दाखा म्हळ्यांत जायतो वावर आसा, जायतें काम जावचें आसा. दाखो कुंटूंक आसात, तो दाखो मुड्डूंक आसात, वायनाच्या त्या पोंडांत घालूंक आसात आनी थंयसर तूं कुसोवंक आसा, वायन करूंक आसा, तो बटलेन भरूंक आसा आनी तो जाय पुरतो विकूंक आसा. देखून वावर वस्तू करूंक आसा. देखून वावराड्यांची गरज आसा.
देखून सुमेन म्हणलें आसा पिका वळी तेस्त आसा वावराडी तोडेस देखून तो तोड वळतो वळ त्या वावराड्यांक सोदून तो गेलो आनी हांगासर आमी पळयता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो वो धंदोनी कितें म्हणटा 6 वरां जाल्लेंस काम जाल्लेंस ताच्या मकदमाक ताच्या मॅनेजराक तो म्हणटा आतां तूं माजुरी वांट आनी निमाणें तावन वांट कोण 5 वरां येयले थंय तावन वांट म्हणटा आनी सगळ्यांक ही 1 रुपय तो दिता 1 रुपय तो दिता पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांगासर ह्या धनयाचें उदारपण पळया उदारपण कित्याक म्हळ्यार देवान ताका आशिर्वाद दिला देवान ताका ग्रेस्त करून आसला देवान ताका जायती भयण दिल्या देवान ताका भोव वर्तो दाखव मेळो दिला आनी त्या दाखव मेळान तें तेस्ट पीक दिलां आनी पीक दिलां जाल्यार तो तें पीक काडलेलें आपणाचो फायदो जोडटा ताच्या सांगाता त्या फायद्यान हेरांकय वांटो दिता देखून उदारी देखून तो पळया 7 वरां वचून कामागारां एकठांय करता 9 वरां वचून कामागारां एकठांय करता 12 वरां वेता 3 वरां वेता संजेर 5 वरां वेता कित्याक तो वेता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो काम नासलेल्यांक काम दिवचें वर्तें बरें मोनताचें तें आसलें थंयसर बेकामीर उबे आसलेले थंयसर जायते जाण आसले ते कामाक कशें येताले काम करून कांय तरी आपल्या बायले भुरग्यांचें पोट भरता म्हणून ते अत्रेगून आसले आनी तांकां कोणूच कामाक आपोवंक ना जर तर त्या दिसा तांकां कामाक आपोवना जाल्यार ते कशें कांय वरवीं घरा व्हरून येतले कांय कशें ते आपल्या बायलेक आनी भुरग्यांचें पोटां भरतले आनी असली दुर्गत त्या कामागाराची पळोवन तो तांकां कामाक आपयता आनी अशें तो कामाक येता आसतना थंयसर तांकां एकच लेखाची माजुरी तो दिता कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या वावराड्यांची त्या कामागारांची गरज कितें म्हूण तो सारकें जाणा आसलो तांची गरज दडवाची तांची गरज कुटपां पोसची तांची गरज दिसपडतो ग्रास जोडची आनी ती तांकां फावो जावंक ना देवान आपणा दिलां देखून हांकां हांव आपणाच्या शेतांत आपणाच्या दाका म्हळ्यान कामाक लायता आनी कांय पूण इल्लेशें दिता म्हणलें एक बरें मोन ह्या दुनियाचें दुसरें तो उदारी ताणें उदारी कित्याक म्हळ्यार ताणें निमाण्या कामाक आयलेल्याक 8 आणे दिवंक ना वा 50% दिवना ताणें फुल्ल दिलें कित्याक म्हळ्यार आपणा लागीं आसलेल्यान तें दिल्ल्यान कितें जाता म्हणून ताणें तें दिलें जर तर सकाळीं आपयल्यार तो कामाक येतो आसलो ना म्हूण तो ना पूण ताका कोण्णें कामाक आपोवना देखून ताच्या कश्टांत हांव सांगात दिता म्हणलें एक बरें मोन त्या धनयाचें आसलें तिसऱ्यान तो धनी नितीवंत मनीस वा तो एक कितें म्हणटात ताका एक सगळ्यांकी उपकार पडचो ताचें बरेंपण बरें करचो मनीस देखून तो सगळ्यांकी एकच लेख माजुरी दिता हांगासर म्हज्या मोगाच्या कामागारांक आमी पळोवंक जाय कामागारां सकाळीं 7 वरां कामाक आयिल्ले वा 8 वरां कामाक आयिल्ले सकाळीं सांजेर 6 वरां म्हणसर तांणी काम केलां जावं पुरो पूण तांचें काम कितलें सागसलां दीस सरच्या खातीर थोडें काम करचें आसात सकाळीं आयिल्ले जाय गी नाका गी म्हणून इल्लेशें काम करन परतून 15 मिनटां उदक पिवंक परतून इल्लेशें काम करन परतून 15 मिनटां पान पडकावंक परतून इल्लेशें काम करन परतून पट्टांगां मारूंक आनी हेणें तें करन आशार पाशार करन वेळ पाड करन मागीर 10 वरांक च्या वरांक च्या कापी आनी खावंक ताज्या उपरांत 2 वरां 12 वरां 1 वरां जेवण ताज्या उपरांत 1 घंटो रेस्ट ताज्या उपरांत परतून कामाक लागले जाल्यार परतून पान पड परतून उदक परतून बिडी परतून सिगरेट परतून पूड म्हूण सांगून वेळ पाशार करन कशेंय दीस लोटचे आसात तांचें काम जायना तसल्या तशा मनशांक ताणें 1 रुपया सांबाळ दिलो पूण निमाणे घडये 3 वरां आयिल्लो 5 वरां आयिल्लो आनी 8 घंट्यांचें काम ताणें एकल्यांत केलां जावं पुरो आनी ताचें काम पळोवन दुनिया खुशी जावन ताच्या उदारपणान ताणें दिलां जावं पुरो कितेंय जावं दी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोणी एकलो बरें करता जाल्यार कोणी एकलो दान दिता जाल्यार कोणी एकलो एकल्याचें उदारपणां दिता जाल्यार आमी मोसोर पावोंक जायना कित्याक म्हाका कितलें बासयलां तें म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो देखून हांगासर थोडे सुरू आयिल्ले कामागार आसात तांकां 1 रुपया आनी धनयान दिल्लो पूण तांकां पळया
निमाण्या इल्ल्याक 1 रुपया मेळ्ळो म्हणटना आमकां मोसोर जावंक सुरू जालो. आपूण सकाळीं तो वता कर्कट्यान काम करून आसा आमकां 1 रुपया दिला ही आनी ती 1 घंट्यान काम केलां तांकां 1 रुपया हें सामानी. तवळ धनी कितें म्हणटा हांवें तुका कांय वायट केलें, अन्याय केलें, अनितीन सरलें, तुका 1 रुपया बसयलो 1 रुपया दिला आनी एकल्याक हांवें 1 रुपया बसयलो ताका 1 रुपया दिला. ताका दिवची म्हजी खुशी, म्हजी दोडो हांव कोणाकय वांडटां, तुका अधिकार ना. पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हांगासर आमी तुलान केलें जाल्यार हें आमचें हांगासर दाकामेळ्यांतल्या हांगासर ही दाकामेळ्याच्या वापारींत हांगासर एक संदेश आमकां दिता आमच्या मागण्याच्या जिविताक. ही वापार आमच्या मागण्याच्या जिविताक आमी टॅली केली जाल्यार ती आमकां अशें एक चिंता पेता. पळय सकाळीं आमकां मागण्याचो वेळ आसा, कॅथोलीक पळय सभेंत मागण्याचो वेळ धर्मीक हांगा आसा. सकाळीं 4 वरार आसा, सकाळीं 5 वरार आसा, वा सकाळीं 7 वरार आसा, 9 वरार आसा, ताज्या उपरांत 12 वरार आसा, 3 वरार आसा, ताज्या उपरांत सांजेर 6 वरार आसा, राती 9 वरार आसा. आनी असले मागण्याची वेळ आसात. आनी हांगासर पडलेचे बांग कितेंशें जाता थोडे फावटी सकाळीं मागीर 2 पारां सांजेर अशें पुरा बांग जावचें आसा. मागण्याचो वेळ सोम्या लागीं आमी येता. थोड्यांनी सकाळीं जावन सांजसर मागणें करचें आसा पूण एक मागणें देवा लागीं पावुल्लें ना. ताचो प्रतिफळ ते जोडनात. कांय थोडे इल्लेशे मागणे म्हणचे आसात, नितळ काळजां नितळ मनान कांय इल्लेशे मागणे आनी तें देवाक चड मेसवल्लें जावं पावता. देखून तूं हांगासर कितलो वेळ पासार करताय तें गरजेचें न्ही, बगर तूं कशें मागणें करताय, तुजें जिवीत कशें आसा तें गरजेचें. देखून थोड्यांनी सकाळीं जावन सांजसर मागणें करना, तुजें जिवीत मोसरी, तुजें जिवीत कपटी, तुजें जिवीत कुसडेपणान भरलेलें आसा जाल्यार तातूंत कांयच फायदो ना म्हणटा देवाचें उतर. वा तूं जिवीत तुजें बरें आसा, तूं सेवा करच्यांत, दान करच्यांत, उदार मनांत, कलतेपणांत ग्रेस्त जावन आसाय जाल्यार निमाणें इल्लेशें मागल्यार तुका देव दिता म्हणलें सती हांगासर आमी जोडून घेवयेत. तिसऱ्यान ह्या संवसारांत तूं कितलें लांब जिवीत जियेताय तें गरजेचें न्ही. तूं 100 वर्सां जिये, तूं 110 वर्सां जिये तें गरजेचें न्ही. तूं ह्या संवसारांत कशें जियेताय तें गरजेचें. सान लोरेस सुमार 40 वर्सां भितर सुरुल्लो, स्टेफान 30 आनी 100 वर्सां भितर सुरुल्लो. ते पुरो तरणाटे संत भक्ताच्या लिस्टींत, मार्तिरांच्या लिस्टींत आमी पळयलें जाल्यार सडावत मार्तीर 50 वर्सां भितरले तरणाटे मार्तीर सुम्या खातीर रगत वारयल्ले. कित्याक अजुनूय ते जिवंत आसात, अजुनूय ते तांचें नांव उसारतात. कित्याक म्हळ्यार ते कितले लांब जियेल्यात तें गरजेचें न्ही, कशें जियेल्यात, तांची जिणी कशी आसली ती गरजेची. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सकाळीं जावन सांजसर काम कर वा दिसा 2 घंटे काम कर. तुजें काम तें संपूर्ण जावंक जाय, तें मोगान भरलेलें जावंक जाय, तें एका रितीच्या प्रेरणा भरलेलें जावंक जाय, तातूंत एका रितीचें कमिटमेंट आसूंक जाय, ताचें एका रितीचें डेडिकेशन आसूंक जाय. आनी तवळ मात्र तो संपूर्णता पावता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. पळय हांगासर सान पावलो फिलिपियकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो हांगासर पळया, म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार क्रिस्त सर. तो हांगासर एका कन्फ्युजनार आसा. ताका मेळिल्ले कश्ट, ताका मेळिल्ली इजा, ताका मेळचे ते दोशी, ताका मेळचे ते आटाविटे, ते ताका सोसूंक जायनात. थोडे फावटी तो मरचें म्हूण चिंता. तो म्हणटा हांव मेलो जाल्यार हांव सोम्या सर्गीच्या राजांत आरामायन आसतलो म्हणलें, ही दादोसकाय ताका आसा. देखून तो म्हणटा तरी पूण जीव आसोन जाल्यार हांव कांय इल्लोसो फळादीक वावर करूंक म्हाका सुदराप जाता जाल्ल्यान खंयचें विसरून काडचें म्हूण म्हाका कळना. पळया, हांव मेलो जाल्यार गेलो, ह्या संवसारांत कांय इल्लें आत्मे बाचाव करचें एक संद्राप हांव वगडायता म्हणटा तो. हांव जीव आसलो जाल्यार कांय इल्ले आत्मे वगडायतले, ते बाचाव जातले, सोम्याच्या पक्षाक येतले. देखून तें चिंतना म्हाका मरोंक नाका. पूण हे कश्ट वळवळे आकांत बेजाराय चिंतना म्हाका मरया म्हूण बगता. हांव मेलो जाल्यार म्हाका कांय गंत ना, हांव सोम्या सर्गेच्या राजांत आसतलो म्हणली तृप्ती म्हाका आसा. पूण आतां खंयचें गरजेचें? देखून तो म्हणटा म्हाका वाचूंकय जाय, म्हाका मरोंकय जाय, पूण हांवें खंयचें विंचचें म्हूण म्हाका कळना. जर तर हांव मरण विसलें जाल्यार
कांय इल्ले आत्मे बचाव करचो सुद्राप संद्राप हांव वगडा येतलो पूण हांव मेलो जाल्यार हांव हे कश्ट अनवरां म्हाका मेळची नात हांव सुशेगाद म्हज्या बाप सोम्या संगी हांव रावतलो म्हणून तो ती चिंता देखून तो म्हणटा म्हज्या मुखाच्या बाबणीनो दुसऱ्या वाटेन तो म्हणटा हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक चड गरजेचें हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक चड गरजेचें तो म्हणटा हांव वाचून उरल्यार तुमकां बऱ्या पडटलें तुमचे आत्मे बचाव जातले तुमचे मदें समाधान आसतलें देवाचें उतर तुमकां आयकूंक मेळटलें देखून हांव इतले कश्ट सोंसून जाल्यारय वाचोवंक अशें येता तुमच्या खातीर वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कश्ट अंकांता मदें पावल खंयचें बरें तें विसता देखून जीवघात करतल्यांक हांगासर एक लिसांव आसा जीवघात करतल्यांक जर तर तुमी जीवघात करन तुमचो जीव तुमी अर्द्या रावयलो जाल्यार जिवीत सोंपयलें जाल्यार तुमी खंडीत सुकोन पडटात कित्याक म्हळ्यार तुमचें तो जायतें बरें जावंक आसलें तें जावंक ना अर्द्यार तुमी रावयलां देखून तें करचें न्ही देखून तुमचे वरवीं हेरांक चड हिताक वा बऱ्याक पडचें जायतें आसा आनी तें संपूर्ण करूंक तुमी जिवंत आसूंक जाय म्हणलो संदेश सांत पावल आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत ताच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादी सश्ट रितीन म्हणटा सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा सर्वेस्पोर तुमकां मेळटा तेन्ना मागण्यांत मेळोंक पुरो कामांत मेळोंक पुरो पेल्याच्या सेवेंत मेळोंक पुरो पेल्याच्या मोगांत मेळोंक पुरो त्या दाळा ताका तुमी सदां तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा तो लागीं तुमच्या आसा तेन्ना उलो मारा केदाळा तो लागीं आसता आमचो मोसोर नातलेल्या वेळार कपटपण आमचे ते नातल्या वेळार राग हगे झगडें नातलेल्या वेळार तो आमच्या लागीं आसा ते दाळ उलो मारा तूं रागार आसाय तूं गर्वी आसाय तूं हंकारी आसाय तूं कपटी आसाय तूं मसरी आसाय तेन्ना तुवें सर्वेस्परा उलो मारल्यार तो तुका आयकना कित्याक तो तुज्या लागीं ना देखून तें तुवें मतीन दवरूंक जाय खोटो मनीस आपली वाट सांडू वायटाचे सगळे खेस्त सांडू नसतो मनीस आपली चिंतना सोडूं हेरांचें बरेंपण पळोवंक तांकां नातुलो हेरांचें उदारपण पळोवंक तांकां नातुलो हेरांचें उदारपण आपल्या दोळ्यांक चपचे तसलो मनीस आसा जाल्यार तो आपली चिंतना सोडूं सर्वेस्परां ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्परा सरशी पाटी येवं पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सर्वेस्परा थंय पाटी येयचे आमी उदार जायचे उदार मनाच्याक आमी आदार दिसे कुमक करीजे ताचें उदारपण आमी एप्रिशिएट करीजे ताका पाठिंबो दिजे आनी ह्या मुखांतर एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवोवचें प्रयत्न करीजे तसो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या सर संगतीन आदर्श जाल्लो असले शिकोवन शिकयलेलो आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया त्रिएका देवाती आसूल आमचो भावार तूं सारया सगळीं सांगात म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्ग आनी प्रितमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभोवलो अवंकार मुरयेतान जल्मलो पोंचविल्या ताणें कसोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांनी मुर्सपेवर येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभे भक्तांचो एकता पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन मगळ भावानो भयणीनो आमची मागणी आमची तेसांव आमची गोरजो ह्या आमी उसारलेल्या भावार्थान त्रिंदादेच्या पांयां आमी समर्पिया मुगळ बापा आमच्या पापसेबांक बिस्पांनी ह्या जगांनी आनी समेस्त धर्मिकांनी देवाच्या शेतांत वावुरतना निस्वार्थीपणान उर्बेन आनी पवित्रपणान वावरूंक तुजो आदार दी म्हूण आमी मागतां तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयके बापा आमचे मागणे आमच्या राष्ट्राच्या सर्व फुडाऱ्यांनी तांचो अधिकार लोकांचे सेवे पासून वापरूंक जात मतलेकी नासतना निपक्षपाती जावन वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण आमी मागतां बापा आमचे मागणे आयक आमची जिणी देवाक समर्पूंक पातक सोडून सतानितीचे वाटेन सोडूंक सर्गेच्या रासान वांटेली जावंक आदार दी म्हूण आमी मागतां बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी वायट सवयांक बली जायनासतना मोगाच्या आनी मागण्याच्या स्पिरितान धरून दुखेवंत क्रिस्ती जिणी जिवंक
प्रेरण दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या कोरोना संकश्टाच्या परिस्थितींत जेवच्या या काळार आमच्या समेस्तांचो भावार्थ सडय आनी समेस्तांनी तुजी खुशी आसा तशें स्विकार करूंक एकामेका धैर्य दिवन जिवोवंक फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या समेस्तांक तुजो मोग सदांच नियाळूंक तुजे वाटो समजून तुज्या उतराच्या शिकवणेकाल जिवोवंक आनी तसो मोग हेरांक दाखोवंक जाय असली कृपा दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे एक ऐक. घडी बरदोळे दांपी आमच्या कासकी गोरसां खातीर मागे कोणा मागतान बसयला सुड आसकाडया तांचे पासून मागया. सर आमचे पिडेस्त भाव भयणी पासून कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या पासून आकंतांत आसलेल्या पासून कस्तान आसता वळख जाल्ल्या पासून विशेष करून आमी मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसा तुजे उतर आयकून त्या प्रमाणे आमची जिवीत रुपीत करूंक जायसी सगळी कृपे देणी फावो कर म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटेतावी कानिक बापा उंड्या वैनाची भक्तीन समर्पितावी कानिक मोगाची कानिका संगी भेटयता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर. सर्वेस भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची सर्वेस कृपादी जियेवच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची कृपादी जियेवच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्रसेवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावन तूं मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुळी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हण आमी भावार्थां सतमानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्कत विनाशी सैमाक तुवें तुज्या अगणित पदवे स्वादार दिलोय. पूण सडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करची. मनशान ओगडायलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार तुका वाकणटा वयर सर्गा. तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं.
जगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. आमी सगळीं ती बेगल्या मगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमतना सगळें आमचें जिवीत सोम्याक समर्पिया. जावं आमचें जिवीत आसा सकाळीच्या 7 वरांचें वा 9 वरांचें वा 12 वरांचें वा 3 वरांचें वा 5 वरांचें खंयच्याय जिवितांचे अंतर आमी आसूं पूण सोम्याक सदांच तयार आसची निस्वार्थपणी ह्या संवसारांत जिवीत सरची मनशां आमी जावच्याक देवाचो आदार करपा मागून सगळें आमचें जिवीत सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिया. बाबा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुन्हा जीवन पो आमी परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी यात्रेका. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळीं ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदूं मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करी. तांकां आनी तुजे इश्टगादीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगाती तिसपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन.
आमच्या सोडून अचना मतीन दवरना हे संवसारी जिवितांत आमी उदार जावच्याक देवाक लागशिल्ले जावच्याक आमचें बरेंपण हेरांक निरंतर फावो जावच्याक देवाक सोदून देवा सवय रावच्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेल्या मागणें सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतल्यान आमकां निवार देवकृणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राजा जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतानी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे माय मगो सगुर्तो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळी आमी दिबी घालया हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली आयच्या त्या ओपारी मुखांतर आमा समेस्तांक ह्या संवसारी जिवितान सकाळीं 7 वरांची मनशां आमी आसां म्हणजे ल्हान भुरगीं सकाळीं 9 वरांची आमी आसां कांय तरी व्हड भुरगीं दनपाराच्या 12 वरांचे आसां कांय थोडे मध्यम वर्गाचे तरणाटे कांय थोडी 3 वरांची उतर प्रायाची 60-70 वर्सांची कांय थोडी संजेर 5 वर्सांची म्हणजे जिविताच्या सांजेर आसची आसात आनी आमी समेस्तांनी सदांच तयार आसा जाय ऐती आसा जाय देवाक विश्वासी जाल्ले आमी आसूंक जाय तो देवाचो प्रतिफळ आमी सदांच जोडून घेतले म्हणलें सत हेजो आज आमकां दाखोवन दिता हे संदर्भार हे जेजूक स्विकार करूंक हे जेजूक सेवूंक आपोवणी लाभलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोगाळ भोवना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ कारणांतर ह्या पिढे वरवीं इगर्जे वचोंक क्रिस्त प्रसाद सेवूंक आमकां साध्य जावंक ना ह्या संदर्भार जेजूक आत्मीक रितीन स्विकार करचे प्रयत्न करया सुमया म्हज्या काळजांत तुवें सुमया म्हज्या मतेन तुवें सुमया म्हज्या जिवितांत तुवें म्हजे ते आसले सगळो राग द्वेश मोसोर हगे पयस कर सताचो नितीचो माया मोगोसो पक्षाण्याचो काकुळदार मनीस जावन जिवंक म्हाका आदार दी म्हूण मागून सुमयाक आमचो कन्न घेवचे प्रयत्न करया क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन मुझे लाले तुका मुझा मोगाळ देवा नाविशे तुझे बागार माका मुझा खऱ्या जीवा मुझा खऱ्या जीवा काळीस मुझे लाले तुका मुझा मोगाळ देवा नाविशे तुझे बागार माका मुझा खऱ्या जीवा मुझा खऱ्या जीवा बलिदान कलवारीचे अर्पण दया जेजूचे अर्पण दया जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैवी देणे सर्गीचे तू सोम्या म्हजो
आदारानी बरबोसो साजिनी वाटे संगात मुजो काळीस मुझे ललेता तुका मुझा मोगाळे नवी शिव तुझे बगर म्हाका मुझा कर्या जीवा मुझा कर्या जीवा प्रार्थुया सर्गींच्या भूमोगाळ बापा तुझ्या संस्काराने तू आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमच्या अस्कतकाये लागून परतून परतून आमी पडतां तेदना ह्या सबळान तूं आमकां देन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणात आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणयेचे सालींत आमी बगीचो आनी दाखयचो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन मगळ भावनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा भोव अपुरबायेन भक्तीन आनी मोगान मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाची कृपा सोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पाठयता देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा बरे रितीन भाव मॅक्सिसो ताचो उपकार भोगवडटा भोव अपुरबायेचें संगीत करून ह्या मिसांत मागोवंक ताणें आमकां कुमक केल्या भाव मॅक्सी तुका देव बरें करूं ह्या मिसांत वाचपा वचून आमकां आदार दिला भयण विल्मासो भाव अनुपम तुजोय मनपूर्वकी उपकार भोगवडटा सगळ्या मिसाची भोव अपुरबायेन मांडावळ केल्या भाव रोस्टन डिसोजा तुजोय मनपूर्वकी उपकार भोगवडटा देवाचे आशिर्वादा मागता ही मिसाचें सगळें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवंक अवकाश करून दिल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाक तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद फर्नांडीस वा गंगोळ्ळी तशेंच ताचे पूत अविनाश गंगोळ्ळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वकी उपकार भोगवडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता तुमी चर्चा त्या सेवेक देव इतेश्ट बेसांव आशिर्वाद प्रतिफळ दिवन दी म्हूण मागता तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्ता देव बरें करूं मंगळाराचें पुनशेत सर्व भक्तिकांक उक्तें जालां आदल्या मंगळारा दिसा हरएका मंगळारा दीस सकाळीं 9 वरार मीस उपरांत 9 ताचे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें दिता तुमची तेसांवां तुमची गरजो आसा तर आमकां तुमी तिडशेत आमी तुमचे खातीर मागता आमी सगळीं दिंबी घालया आशिर्वाद जोडया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळखा हरी कडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हांव तुजो थंडताना सोम्या तुका हांव भोव मारता तुका म्हज्या देवाक वळखता दिंबेर पडोन मान करता बरी कडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुता सोवे अवगार मोरे आशिर्वाद दी आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन यर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन